गोंय सरकाराक म्हादय वाघ संरक्षित वाठार घोषित करपा शिवाय आता पर्याय ना अशें ट्वीट काँग्रेसीचे फुडारी जयराम रमेश हांणी केला। हो वाठार म्हादय वाघ संरक्षित वाठार करपाक राजकीय तशेंच थळाव्या लोकांचो विरोध आसा जाल्यार पर्यावरणीय तज्ञांच्या मतांतल्यान हो वाठार वाघ संरक्षित वाठार जावपाक जाय अशी ताची मागणी। दोन 2011 वर्सा आपूण केंद्रीय मंत्री आसतना म्हादय वाघ संरक्षित वाठार नोटिफाय करपाक आपणे हयकार दिल्लो अशें म्हणीत जयराम रमेश हांणी 2011 वर्सा त्यावेळचे मुख्यमंत्री दिगंबर कामतीक धाडिल्लें पत्र आयतारा एक्साचेर प्रसिद्ध केलें। तशेंच सेगीत टाळाटाळ करीत व्याघ्र क्षेत्राक न्हयकार दिवपी गोंयच्या सरकाराक आतां वाघ संरक्षित वाठार नोटिफाय करचोच पडटलो अशें जयराम रमेश हांणी म्हणलां। 24 जुलै 2023 मुंबई उच्च न्यायालयाच्या गोंय खंडपीठान गोंय सरकाराक म्हादय वाघ संरक्षित वाठार करपाचो आदेश दिल्लो। हे खातीर सरकाराक 3 म्हयन्याची मुजतूय दिल्ली। ही मुजत 24 ऑक्टोबराक सोंपता। जाल्यार मुजत सोंपच्या 9 दिसां पयलीं आनी नवरात्रीच्या सुरवेच्या दिसाकूच आदले केंद्रीय पर्यावरण मंत्री जयराम रमेश हांणी गोंय सरकाराचेर म्हादय वाघ संरक्षित वाठार करपा शिवाय पर्याय ना म्हणून बॉम्ब घाला। 24 ऑक्टोबरा मेरेन म्हादय व्याघ्र प्रकल्प करपाची मुजत सोंपता। जाल्यार सरकाराच्या हातान हो वाठार वाघ संरक्षित वाठार करपा खातीर फक्त 9 दीस आसात। ताका लागून ह्या 9 दिसांत गोंय सरकार हे विशीं कितें निर्णय घेता ते म्हत्वाचें थारतलें। काँग्रेसचा फुडारी जयराम रमेश हांणी केल्ल्या ट्विटाचेर एक राजकीय खळबळ लागला। तेणे एक म्हादय टायगर रिझर्वाचेर एक संदर्भ लावन ट्वीट केला आणि त्या संदर्भाचेर तेणी हो म्हादय व्याघ्र प्रकल्प आसा तो कंपल्सरी सरकाराक करचोच पडटलो आणि दिगंबर कामतीक 2011 बरयल्लें लेटर तेणी हे ट्विटा वरवीं एक्सप्रेस केला आणि ताका अटॅच केला। हितून जयराम रमेशान सरकाराक कंडेम केलाच हे करूंक ना म्हणून टायगर रिझर्व जी नोटिफाय आसा म्हादय टायगर रिझर्व एरिया नोटिफाय करूंक ना म्हणून कंडेम बसून केला आणि ते भायर पॉलिटिकल ब्राउनी पॉयंट्स बसून कलेक्ट करपाक सुरवात केल्या। तेजे म्हणणें अशें 2011 तेणी दिगंबर कामत जे आदले मुख्यमंत्री आसले गोंयचे जेन्ना तो मंत्री जयराम रमेश जेन्ना एनवायरमेंट मिनिस्टर आसलो तेणे आदलो मुख्यमंत्री दिगंबर कामतीक पत्र बरयल्लें आनी हो म्हादय जी वायल्ड लायफ सँच्युरी आसा ती टायगर रिझर्व म्हणून नोटिफाय करची अशी मागणी केल्ली। पूण कितलींशीं वर्सां जावंक ना सरकार बदललें आणि जेन्ना विशय म्हादय टायगर रिझर्वाचो येयलो हायकोर्टान सरकाराक ऑर्डर दिली 3 म्हयन्या भितर हो टायगर रिझर्व नोटिफाय करचो। पूण सरकार थंय थांबोंक ना। सरकार सुप्रीम कोर्टान गेले पूण सुप्रीम कोर्टान जो हायकोर्टान निवाडो दिल्लो तेजे स्टे दिवपाक रिफ्यूज केले आणि देखून ऑक्टोबराच्या 24 तारखेक सरकाराक कशें करून टायगर रिझर्व हो डिक्लेअर करचो पडटलो म्हादय सँच्युरी हो टायगर रिझर्व नोटिफाय करचो पडटलो अशें जयराम रमेशान सांगलें। आतां फुडें ट्विटा कडेन वयताना तेंच्यांनी दिगंबर कामतीचें लेटर अटॅच केल्लें। ते म्हणटात 2011 आमकां चान्स आसलो म्हादय वायल्ड लायफ सँच्युरी ही टायगर रिझर्व नोटिफाय करपाक पूण आमचें सरकार तयार जालें। पूण आतां इतकें करून पासून टायगर रिझर्व नोटिफिकेशनाक ओपोज करून पासून सरकाराक झग मारून आतां टायगर रिझर्व हे करचें पडटा सुप्रीम कोर्टान स्टे दिवंक ना म्हणून। पूण पंतप्रधान नरेंद्र मोदी आसा तो हे इलेक्शनाक हो आपूण क्रेडीट घेतलो आमकां लागून टायगर रिझर्व नोटिफाय जालो म्हादय सँच्युरीन म्हणून हेजे क्रेडीट मोदी सरकार घेतलो अशें तेणें आपल्या ट्विटान सांगलां। गोमंतक टीव्ही खातीर पणजेच्यान समीप नार्वेकार।